ओवरऑल सिनारिओ कसो पळयता आनी तुमच्या प्रचाराक रिस्पॉन्स कसो आसा आनी आयज तुमी एज साऊथ गोवा टिवी कितें सांगपाचें आहा? ओवरऑल एकदम बरो आहा, पॉझिटिव्ह आहा. लोकांचो पल्स आहा तो आमचे बरोबर आहा. आनी फकत ना आमगोडी तो सोशली नासतलो बट लोकांचे दोर गोंयकाराचो पल्स वचून चॅक कर, तो पल्स फकत ना आरजी बरोबर दिश्टी पडटा. आनी हो पल्स आहा तो रिजल्ट एजो 7 तारखेर मेयाचे 7 तारखेर एजो पल्साचो इम्पॅक्ट पडलेलो. आनी हे कित्याक हो पल्स येयलो आमचे बरोबर, आमी लोकां बरोबर आहा. लोकांचे इश्यूज जावन गेले, लोकांची अडखळ्यो जावन गेले, तेंचे डिफिकल्टी आयज मेरेन जे पण घरांत कोण आयज मेरेन पावना गांवगिऱ्या वाठारांत, त्या गांवगिऱ्या वाठारांत वचपाची कापोसाक फकत ना आरजी करता. आनी तेंच्या उदरगत करपाची फकत ना एकूच पार्टी जी पळय आहा ती आरजीच आहा. ओके, एज अ साऊथ गोवा कॅन्डिडेट जशें तुमी प्रचार करता, लोकां कडेन पावता, कितें कितें इश्यूज आसा लोकांचे जे तुमी आयज पर्यंत अंडरस्टँड करून घेतला? इश्यूज आहा म्हणल्यार इश्यूज तेंच्यांनी एमपीन नॉर्थ गोवाच्या आनी साऊथ गोवाचो एमपीन जे पळय इश्यू घेवपा आहलो ते आयज मेरेन घेवंक ना. जावं ते आमचे आमी करता फकत इलेक्शन आहा म्हणून आमी कॉन्टेस्ट करना ना. वी आर गोईंग विथ द विजन घेवन आमी मुखार वयता. गोंयकाराचे पासून गोंयकारा स्टँडला आयज आमी पॉलिटिक्सा पासून भितर सरपा ना. कित्याक भितर सरले तूं गोंयकार काबार जाता, गोंय काबार जाता. आमचें विजन आहा म्हणटा आमकां म्हादई साल्वार करपाक जाय. म्हादई विकून काडली गोंयांच्यान दोगांयनी बीजेपीन आनी काँग्रेस आनी आतां वाडटा कोणा बोवाळ मारून दाखयताय. कोल हाडलो गोंयांत, बीजेपी काँग्रेसान दोगांयनी हाडल्या. जॉब्स काबार केले. आयज गोंयकार आयज भुरगो बेकार आहा. कोणा बीजेपी काँग्रेस दोगांयनी सरकारा लागून हे सगळे आयज सगळें एनवायरमेंट काबार केलो आहा. सगळो कोस्टल बेल्ट काबार केला. सगळें काबार केलां दोनूय सरकारांनी. आनी गोंयकाराक ऑप्शन ना. गोंयकाराक इतको ऑप्शन आहा तो म्हणटात आरजी. आनी आरजीचेरूय होप आहा गोंय साल्वार करपाचो. एक लास्ट ऑपॉर्च्युनिटी, एक लास्ट होप आहा गोंयकाराक. आतां जर तुमी आतां निवडून येयले साऊथ गोव्यातल्यान, सो तुमी स्पेशली गोंयचे सोड तुमी साऊथ गोवाचे इश्यू अशें कितें मांडपाक शकता? आमकां कोल लागता. कोलाचेर आमचें झगडपा जाय. आमकां ना मायग्रंट इन्फ्लक्स आहा जो पळय आमचे कडेन अनकंट्रोल्ड मायग्रंट इन्फ्लक्स आहा तेजेर आमी कॉन्सन्ट्रेट करता. आमी जॉब्सांचेर आहा जो आमचो हक्क आहा, रायट्स आहा तो दिवपाक जाय. आनी तेच्या भायर जायते मुद्दे आहा. हे मेन मुद्दे पासून एक मुद्दे घेवंक ना जाल्यार एमपी आमकां कित्याक जाय? आमकां नाकात ते एमपी. फाल्यां आरजी पूण तुमी एमपी निवडून आयले जाल्यार फाल्यां सेंटराक वचून तुमी कोणाक सपोर्ट करूं शकता? आतां एज अ आरजी तुमी एक रिजनल पार्टी, सो फाल्यां कोणाक ना कोणाक सपोर्ट करता. आमचो स्टँड क्लियर केला. वी वील बी एगेन्स्ट बीजेपी, वी वील बी विथ इंडिया. कोणूय जावं तो, बट वी वील बी स्टँडींग एगेन्स्ट बीजेपी. आयज जेन्ना इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट तुमच्या अगेन्स्ट बसलेलो आसा तेचेर तुमी मातूय ट्रस्ट दवरिना, सो तेचेर कशें पळयता तुमी? इंडिया अलायन्सा ते खरें तर सिरियस तर आहलोले. एमपी इलेक्शन ती गोंयची पासत आवाज काडपाक जाय. तर 2 दिसांचें नॉमिनेशन भरपा आहा तेन्ना तुमी कॅन्डिडेट डिक्लेअर करतले आनी गोंय राखता म्हूण सांगतात. गोंय काबार करपा तुमीच मरे ते. आनी सगळे तो घुसपागोंदळ करून दवरला. आयज आमी पॉलिटिक्सान भितर सरपाचो कारण तुमी, कित्याक तुमी गोंय काबार करताय. आमी सायलंट तर रावले गोंय काबार, सो सायलंटांनी रावपा ना. ताका लागून आमी येयला हे गोंय राखपाचो. सायलंट रावन ना, सायलंट रावन आमी पळयलें आनी तुमच्या हातीक दिवन तुमकां चान्स, फर्स्ट चान्स दिले, सेकंड चान्स दिले, थर्ड चान्स दिले, तुमकां चान्स दीत रावले आनी तुमच्या त्या चान्सा फायदो काडीत रावले फोटींग पॉयंट सांगून. पूण हे पावटी ना. हे पावटी फकत ना कितें म्हणटा आवाज आरजी करतले, गोंयकार पण कितें सांबाळटले, गोंयकाराचो हक सांबाळटले, गोंयकाराक हक दितले फकत ते आरजी. सो गोंयकाराक राखपा खातीर फक्त आरजीच जाय? आरजीच आनी खंयची पार्टीच ना. रिजनल पार्टी जाय. एक स्टेट तर वयर काडटली न्हू जाल्यार तुमी सर्वे काडल्यार जाता. जे पळय रिजनल पार्टी जे पळय स्टेट्स आहा अदर दॅन गोवा मार्क नॉर्दर मार्क सगळे वयर चडलो आहा फ्लायींग कलर्स. कित्याक जेन्ना तूं लोकल लिडर आसता हायकमांडाक तुका आयकपाक पडना. लोकांचो प्रेशर येता तेन्ना तुगेर नेट येता, तुगेर प्रेशर येता, तुकाय उरपा भोगता लिडर आसा तेका. सो हीच आमगेर आसपाक जाय. आमकांय प्रेशर घेवपाक जाय लोकांचो. आमकां बरेंपण जाय, लोकांचें एप्रिशिएशन जावपाक जाय आफ्टर हार्ड वर्क. आफ्टर टायरींग केलें वर्क केलें, इतलें कश्ट करून वर्क केलें लोकां पासून लोक एप्रिशिएट करता. टॅप मारतलो, हें टॅप मारपा तांकां कापोसतात ना. हांकां फकत ना फोटींगपणां आहा आनी ही फोटींगपणां हे पावटी सावन बंद जातली. लास्टली बीजेपीचो कॅन्डिडेट पल्लवी धेंपो, तशेंच काँग्रेसीचो इंडिया अलायन्साचो कॅन्डिडेट कॅप्टन वेरियातो, हेंचेर कितें कमेंट आहा? हे इंडस्ट्रियलिस्ट, हे कॉमन मनशाक फॉर एग्जाम्पल इमॅजीन कर जितले जाल्यार कॉमन मनशाक ती केन्ना अप्रोचेबल आसतली हो व्हडलो क्वेश्चन मार्क दिश्टी पासून पडटली. दिश्टी पडना जाल्यार तूं आनी अप्रोच कित्याक इश्यूज घेवन कितें मांडूं वयतलो तुका? इश्यूज आनी तूं चिंतीत नाका, तुगेलो एक मुद्दो पावतो म्हणून चिंतीत नाका. दे आर फॉर सेल्फ गेन.
कित्याक ते इंडस्ट्रियलिस्ट तेंचे तकल्यांक व्हडले व्हडले गोश्टी करता ते गोंय काबार करपाचे हे कोलाचें बी हें आहा तें व्हडले मेगा प्रोजेक्ट आनी मेगा फकत ना तांकां फायदो जावपा ते आनी गोंय काबार करपाचे म्हादई आनी तो लिंक रेडी हें आहा इंटरलिंक आहा तो म्हादई ते बंद करतले एक गोंय डेझर्ट करपाक कोता आनी कोल हब करपाक कोता आनी गोंयकारांनी इवॅक्युएट जावपाचे आनी गोंयकारा कडेन कांय घडना तो गोंयकारांनी हिंगाच मरण काबार जावपाचें मनोजा कपेंद्र रस्त्यार भोंवनाका मनोज खंय वयता रे एक बायट टी आनी चल सांग रे खंय